नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. IPBन मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरेन घेतिल्ले बसकेचे प्रकरण पावले युवा काँग्रेसीच्या जमावा आड FIR मेरेन. पर्रीकाराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर जाप ना ती ना. केंद्रान कर्नाटकाच्या प्रेशरान ASG नाटकर्णीक केशींतल्यान निखळयल्या उपरांत मादयक ना वाली एकूय पक्ष आमदार फुडारी तोंड उगडूंक सोदिना. मादय वाऱ्यार. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूच्या हजेरेन बांबोळे अवकाश अर्थकारण सागर परिषदेचे उक्तावण. 3 दिसाची परिषद आदलो इस्रो मुखेली म्हणटा अवकाशाचेर कोणा एखाद्याचे प्रभुत्व उरिल्ले ना. म्हापसा अर्बनाच्या संचालकाचे राजीनामे मान्य, मात वेंचणुके मेरेन होच बोर्ड. मंगळारच्या बसकेतले निर्णय RBI आनी रजिस्ट्राराक धाडटले. बँकेच्या विलिनीकरणाचेरूय चर्चा. माराण फोक ऑनलायन विकूंक मेळचो ना, फक्त लायसन्स ट्रेडरांक मान्यताय. रातचो 8 ते 10 मजगतीच फोग लावंक मान्यताय. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. आनी घरच्या ग्राउंडार गेमिंग सर्जिओ लोबेराचो FC गोवा तयार. मुंबई सिटी FC गोवा ग्राउंडार देंवतले जैताचे टार्गेट घेवन, म्हणटा पोर्तुगीज कोच जॉर्ज कॉस्ता. IPBन मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या गैरहजेरेन घेतिल्ले बसकेचे प्रकरण युवा काँग्रेसी आड FIR मेरेन पावला. मिटिंगेन पर्रीकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सार आशिल्लो म्हणटात ते खंय फट. जाप विचारूंक काँग्रेसवाल्यांनी IPBच्या ऑफिसान सोमारा घेराव घाल्लो. घेरावा आड आता IPBचो ऑफिसर तुळशीदास पैन पणजे पुलीस कंप्लेन केल्या. 50 जाणांचो जमाव ऑफिसान घुसलो आनी ताका खंय ड्युटेर आडायलो. पर्रीकाराचेर मात IPBची जाप ना ती ना. IPBचे बसकेचो प्रुडंटान एक्सपोजे केल्लो. आतरुण आनी स्ट्रेचराचेर आशिल्लो IPBचो दुयेंत चेअरमॅन मुख्यमंत्री पर्रीकारान IPBच्या बसकेक नेमकी कशी एड्रेस केली हो मूळ प्रश्न. ताचेर IPBचो बोर्डावेलो एकलोय कांयच उलोवंक तयार ना. मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर उलयला म्हणनात आनी नाय म्हणनात. काँग्रेसीन हो इशू उखल्लो आनी थेट परवरे IPBच्या ऑफिसाचेर धडक मारली. प्रकार घडिल्लो तो असो. Which minister was present for that board meeting? आणि बाकीची कोण? Who was present? Which minister was present? IT minister was present. Who? IT. Only IT. Only IT. And how many officers were there? आता IPB काँग्रेसीच्या घेरावा आड पुलिशेत पावल्या. बेकायदेशीर जमाव करून ऑफिसात घुसले आणि मान्यताय नासतना काँग्रेसवाले ऑफिसात येऊन ड्युटेक आडखळ केलो म्हणून तांणी कागाळ केल्या. पर्रीकाराच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर काँग्रेसीक जाप दिवची सोडून IPBन प्रकरण व्हेले पुलिशे मेरेन. IPBची बसका आनी एक्सपोजे जावन आठवडो जालो. बोर्डाची अजून पर्रीकाराच्या हजेरेक मिडियाक जाप येना. चेअरमॅन पर्रीकार बसकेच्या मिनिट्सांचेर सय करतकीच तोंड उगडटले म्हूण सांगून दीस दुखलप चल्ला. आता पर्रीकाराक सय मारूंक कितले दीस हो आनीक एक इशू. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. केंद्रान कर्नाटकाच्या प्रेशरान ASG नाटकर्णीक मादय केशींतल्यान निखळायलो खरो. सध्याच्या गोयचे राजकीय परिस्थितीन मादयक वालिना. लायफलायन मादयचेर सरकारी पावण्यार परिस्थिती हुस्क्याची. एक काँग्रेस सोडल्यार सरकार पक्ष वा युती पक्षाचो एकलोय मादयचेर तोंड उगडूंक सोदिना. मादय बचाव अभियान म्हणटा गोयच्या खासदारांचे दिल्लीक कोत ना. पेजाद वकील करप होच उपाय. खासा रिपोर्ट. ASG नाटकर्णीक ह्यान फुडें मादयचे केशींत गोंयची बाजू मांडपाक मेळची ना म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तशें लेखी पत्र मुख्यमंत्री पर्रीकाराक क्लियर केला. इतली वर्सां गोंयचो आदलो AG नाटकर्णी ही केस यशस्वी सांबाळटालो. ताका निखळावपाची कर्नाटकाची स्ट्रॅटेजी यशस्वी. तातूंत गोंयची राजकीय परिस्थिती पळयल्यार सरकारी पावण्यार दुश्काळात तेरावो. येद्या व्हडल्या इशूचेर गोंय सरकाराची फुडें स्ट्रॅटेजी कितें? सरकारांतलो कोणूच तोंड उगडूंक तयार ना. प्रुडंटान हाचेर BJPचो प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार विनय तेंडुलकराक गाठलो. तो म्हणटा हाचेर सदानंद शेट तानावडे उलयतलो.
सदानंद शेट तानावडेक विचारल्यार ताचे नो कमेंट्स. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी TCP मंत्री विजय सरदेसायाक विचारल्यार तो म्हणटा सध्या कांयच उलयना. प्रुडंटान WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकाराकय गाठलो, तो फोन उखलिना. ह्या विशयाचेर मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराक प्रुडंटान संपर्क केलो. ताणें 10 मिनटांनी फोन करता म्हणले, उपरांत जापच ना. म्हादय खातीर आवाज काडपी उरला ते म्हादय बचाव अभियान. पर्यावरणवादी एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा सरकार खंयच्याय पक्षाचे आसूं, गोंयचे लोकसभा खासदार दोनूच. दिल्ली दरबारात ताचे कोंत ना. आतां पेजाद वकील सोदून उबो करप होच उपाय. नाडकर्णीक निखळायलो हे फक्त कर्नाटकाचे शिनाल. उदकाचो वांटो वाडोवन घेवंक आक्रमक कर्नाटकाची सुप्रीम कोर्टात वचपाची स्ट्रॅटेजी. कावेरी केशीत तामिळनाडून भोगला तेच गोंयाक करपाचो प्लान. आनी हे स्ट्रॅटेजीक जाप दिवंक गोंयांत ना धड सरकार ना धड मुख्यमंत्री. सरकारांतल्यो 4 तकल्यो 4 दिशेन. ब्युरोक्रेसीचेर पातयेवन म्हादयक सोडल्या वाऱ्यार. म्हापसा अर्बनाच्या 13 संचालकाचे राजीनामे संचालक मंडळान मान्य केले. संचालकांनी 4 सप्टेंबराक राजीनामे दिले. मंडळाची महत्वाची बसका मंगळारा जाली. बसकेन जाल्ले निर्णय RBI आनी केंद्रीय सहकार रजिस्ट्राराक धाडटले म्हूण बँकेचो चेअरमॅन सांगता. बँकेच्या विलिनीकरणाचेरूय संचालक मंडळाची पयली चर्चा जाल्या. वेंचणूक जाय मेरेन खंय होच बोर्ड उरतलो. आमची बोर्डाची मिटींग जाल्ली. त्या मिटींगेन आमी फाटी 4 सप्टेंबराक जे रेजिग्नेशन दिल्लें सगळ्या डायरेक्टरांक ते एक्सेप्ट जाल्ले आसा. आमी केला, बोर्डान केल्ले आसा आनी ते एक्सेप्टन्स आमी फाल्यां रजिस्ट्राराक RBI ज्या ज्या ऑथॉरिटी आहा तांकां सबमीट करतले. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की रेजिग्नेशन जर एक्सेप्ट जायत जाल्यार आमी इलेक्शनाक वचोंक ना. त्या प्रमाणे आमी इलेक्शन घेवपाक तयार आसात आनी ते बी लेटरान बरयतले. ताका विचारतले इलेक्शनाचे एक्सपेंडिचर आनी कितें आहा ते. मेन वायल आमी अशी डिसिजनां घेतल्या की आमचे मर्जर टॉक चालू आसा बाकीचे पार्टे कडेन. इलेक्शन जावच्या आदीं जाय त्या मर्जराक खटपट करपाची ठरयलां आनी मागीर कोण येता तेंच्या हातीन ती दिवपाची. आनी मेन वायल रजिस्ट्रार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्याकूय कॉन्टॅक्ट करून ताका आमची सगळी बाजू सांगपाचें ठरयलां. आनी तशेंच RBI कडेन आमी वयतले आनी जे आमच्या आज मिटिंगेन बी जाला तेजी आमी सगळी संपूर्ण म्हायती RBIक आमी दितली. एज पर लेटर तेंच्यांनी इलेक्शन जाय पर्यंत हीच मॅनेजींग कमिटी आसतली. ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आज पेपरार येयल्ले आसा. खर्च आहा न्हू हेजो इलेक्शनाचो तेजी सुद्दां मान्यता आमकां RBI कडसून घेवपाचें आसा. त्या प्रमाणे आमी कळयतले. स्टाफ सॅलरी खातीरूय परमिशन मागलेलें आसा. डिफिकल्टी खबर आहे तांकां. आतापर्यंत हांवें काही मोठ्या सहकारी बँकाकडे आमची बोलणी आम्ही केल्या की ज्या योगे आमची बँक आणि ती मोठी बँक हांचे मध्ये खंय तरी सुसंवाद जावन एक प्रकारची मर्जर किंवा अमॅलगमेशन जावन म्हापसा अर्बन बँक ही एका मोठ्या बँकेची सहाध्यायी बँक म्हणून जावं शकता. जे कितें टर्म्स त्या दोन्ही संस्थांमध्ये मान्य जायत त्यानुसार. मांद्र्या सोपटेच्या BJP एंट्रीन आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकर आणि प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकराचे पेटला. पार्सेकरान पर्रीकर आणि विनायक जाहीर सोलून काढले ते काढले. पक्ष सोडपा मेरेनची भाषा तो उलोवन मेकळो. BJPन सध्या चालू आशिल्ले हे राजकीय जुगलबंदीचेर खासा रिपोर्ट. मांद्र्या सोपटेच्या BJP प्रवेशान आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार चाळवलो. पार्सेकारान थेट हल्लो केलो BJPचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचेर. विनय तेंडुलकरान परती जाप दिली, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोके हजार. एखादो मनीस सर्वोच्च किंवा उच्चतम स्थानाचेर बसलो, राज्यस्तराचेर अध्यक्ष असलो म्हणजे पक्ष तेणी घेतलेले निर्णय पक्षाचेर इम्पॅक्ट करतातच, प्रश्नच ना. बरोबर. पण तो म्हणजे पक्ष न्हय. ताणें जर चुकीचो निर्णय घेतलो जाल्यार संबंधित कार्यकर्त्यांनी तो चुकीचो असलो हे दाखोवपाची जबाबदारी येता आणि ताका ताचें स्थान खंय तें दाखोवपाची गरज आसता.
म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक ही बरी संद आयिल्ली आसा. पक्ष चुकीच्या मनशांच्या हातांत गेलो असो दिसता. हय, निश्चित त्याच्यामुळेच ही गोष्ट घडल्या. तेणें कोणाचे कुसां लावन घेवप आनी कोणाच्या अकलेन चलप हें ठरोवपाची ताका स्वताची अक्कल लागता. तो बाबडो खासदार जाला, 6 वर्सांचो पुरोमेत जालो, त्या धुंदीन आसा तो. कौन से अगर कोई आने वाला है तो नाम बता के थोड़ी आएंगे और भाई हम थोड़ी आपको बताएंगे ये आने वाला है वो आने वाला है, थोड़ी बताएंगे. हाथी जब जाता है ना बहुत बुद्धि भोगते वो देखता है आजू बाजू में देखता है वो चलते रहता हम चलते रहेंगे. पक्षातल्या अंधाधुंदीक लागून कांय वेळा खातीर पक्षा भायर रावपाची तयारी पार्सेकरान उलोवन दाखयल्या. विनय म्हणटा भायर वतल्यांक आडोवंक शकना. लक्ष्मीकांत पार्सेकर भारतीय जनता पक्ष सोडपाक शकता काय कितें? तत्वा खातीर, ह्या विचारा खातीर, जो विचार आमी गेली 25-30 वर्सां जोपासला ताचे खातीर जर कसले तात्पुरते पाऊल उचलूचे पडले म्हणून हो विषय मांद्रे पुरतो उरूं शकना. मांद्र्यांत ही हवा निर्माण जाल्या. तुम्ही म्हणटा ती कार्यकर्त्यांच्या सहमती उपरांत तुम्ही विचार करपाक शकता. कोण सोडटा हेका कोण आडोवंक शकना आनी आमी कोण घट धरून पार्टी राव म्हणपाक शकना. जेणे तेणे प्रत्येकान आपलो विचार करपाचो आसता. आमी इतले वर्सां पार्टी खातीर काम करतात, निस्वार्थपणे. तशेंच लक्ष्मीकांतानूय बी निस्वार्थपणे काम केलां, ते तशेंच पार्टीचें काम करीत रावतले. पक्ष नितळ करपाची जबाबदारी घेवंक पार्सेकर तयार. मात विनय म्हणटा पक्ष खंय नितळूच आसा. वयाची 62वें वर्ष म्हजें, पूण ते निवळ करपाची जर संद मेळटा आसात आनी ती जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळता आसात, ह्या गोंयच्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जी मरगळ आयिल्ली आसा ती जर परत उदंड जर तेचे फावंटन तयार करपाची जर संद मेळटा आसात जाल्यार हांव ती निश्चित घेतलो आनी करून दाखोवपाची धमक म्हाज्यान आसा. तांकां निवळ करपाची म्हणपाक पार्टी निवळ आसा, स्वच्छ आसा आनी भायर रावन कोणी आनी निवळ करपाक शकचो ना. पार्टीन रावनूच आमी आनी घटमूट पार्टी करुया. सगळे बरोबर येवनूच आमी पार्टी घटमूट करपा जाय आनी बलवान पार्टी करपा जाय. भायर रावन कोणाचें शक्य जावचें ना आनी कोणाक शक्य जावचेंय बी ना. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.